संसारात परगडता दैवी प्रेरण कमी संपून फुलो दिला सम्या तर वागूया हात मिळवूया सावकामचे तारण. देव बरो दीस दिवं तुमकां समेजता म्हज्या मोगाच्या भावान आनी भयणीनो. देवान आमकां आनी एक दीस दिला. आमी बागी सावन आसाव. सबारांक हे बागना तर हो दीस बऱ्या तरेन जिवंक आमकां दिसपड तो ग्रास देवातून मेळा जाय. तो ग्रास जावन आसा ह्या वांजेलाचें शिकाप नियाळ मागणें. केन्ना आमी आमची मत देवाच्या शब्दाचेर खंचताव तेन्ना देवान आमचे तो कितें अपेक्षुंचें तें आमकां कळटा आनी आमची जिणी संपूर्ण जाता. तर ही घडी भर देवा लागीं प्रेरण आदार आनी कृपा मागया. मोगाचे न्हू लितुर्जीक खालाचो निमाणो हप्तो आदल्या आयतारा आमी जेजुरायाचें फेस्त आचरसिलें. येवच्या आयतारा आदवेंत क्रिस्त येण्याचो पयलो आयतार. हाचे मदें हे दीस प्रत्येक जावन आमच्या संवसारी जिणेक विशीं आनी तातूंत आमकां मेळच्या त्या कश्टां विशीं इगर्जमता उल्लेख करता आनी आमकां धैर्यान जियोंक आपोवणें दिता. तर आमी खंयच्या जाग्यार आसूंक पुरो, खंयच्या स्थितींत आसूंक पुरो, जावं दी भलायकी बरी नासतना खटल्यार न्हिदून आसचें या आमच्या प्राया निमती ते कदेलार आमी बसून आसचें या आमच्या कामा निमती आमच्या कुजनांत या हांव आमच्या कामार आसतना ह्या मागण्या विधीन भाग घेवचें जावयेत. तर आमकां जावं दी हें होनियाळ न्हीज जावन हें खाण आमच्या जिणयेचें. आयकुया उतरां जेजूची. सांत लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. जेजू आपल्याशी सांग म्हणा लागलो, ह्यो सर्व संगती घडचे पयलें तुमकां धरतले आनी दग दितले. तुमची जडती करचे खातीर तुमकां सिनेगोगाच्या अधिकाऱ्यांक उजीर हाडटले आनी बंदीखान्यांनी घालतले. तुमी म्हजे पाटलावदार देखून तुमकां राया आनी अधिपती हुजीर व्हरून व्हरतले. सुवार्थेक साक्ष दिवंक तुमकां हो एक संदर्भ जातलो. तोड कितें जाप दिवची त्या विशयांत आतांच आलोचन करचें ना म्हूण तुमचे मतींत निर्धार करा. हांवूच तुमकां असली वाचा सक्त आनी जाणवाय दितलो की सर तुमचे विरोधी तुमकां आडावंक वा तुमचेर उपराटें सांगूंक शकचे नात. तुमचीच आवय बापूय भाव भयणी सैरी धैरी तुमकां पराधीन करतलीं आनी तुमचे मदल्या थोड्यांक जिवशी मारयतलीं. तुमी म्हजे पाटलावदार देखून हर एकलो तुमकां देवशितलो. पूण तरी पूण तुमच्या माथ्याचो एकच एक केस लेगून ना समसोना. तुमचे दीग सोंसणीकाये वरवीं तुमचें जिवीत तुमी राखतल्यात. देवाचें उतर हें. मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, एका वाटेन जेजूची आज सांगची उतरां आमकां खावचें हाडूंक पुरो. तर क्रिस्तांव जाल्यार यंतकी आमकां मेळचें म्हणल्यार सवाल
आमच्या दोळ्या मुखार उबे रावंक पुरो. पूण आनी एका वाटेन जेजूची उतरां आमकां आमच्या फुडाराचे विशीं येदोळूच पयलींच सांगून दितात. आनी जेजूचे निमाणे उतार जावन आसा, तुमचे दीग सोंसणीकाये वरवीं तुमचें जिवीत तुमी राखतल्यात. तुमच्या गूंड धडंग सोंसणीकाये वरवीं तुमचें जिवीत तुमी राखतल्यात. सोंसणीकाय कश्टांत, सोंसणीकाये वरवीं कश्टांत आमी उत्तीर्ण जावयेत, जैत येवन जावयेत. हो एक नवो संदेश. पूण चडावत कितें आमी देखता, कश्ट येता आसतना एकच तांकां फाटीं फारीकपण काडूंक प्रयत्न करता. तो मनशा सैम जावन आसा. या तर पळापळ घेता आनी रुदान करता, म्हाका कित्या ही गत मेळ्ळी गी म्हणून. पूण जेजूची वाट तिसरी जावन आसा. तुज्या सोंसणीकाये, तुज्या मोगा द्वारी तूं जिखतलोय. तुज्या सोंसणीकाये द्वारी तूं जिखतलोय. मोगाचें न्हू, तुवें मादर तेरेसा विशांत आयकलां जावयेत. पूण आज एक तिच्या जिणेंतलें घडीत तिणेंच म्हाका वायुक्तीक तरान सांगिल्लें 12 वर्सां आदीं म्हज्या उडासाक येता. ती म्हणाली, हांव म्हज्या आदल्या कोवें जाता भायर सरून धैर्यान आयलीं, पूण म्हाका खंयच कोणाचोच पाठिंबो मेळ्ळो ना. तेन्ना हांव खाव जेली. हांव भारतांत आसां, हांव भारताची न्हंय आसली. आनीक म्हजो कितें जाता म्हज्या जिणेंत म्हणून म्हाकाच कळना. खंयसर वयचें, हांव कोणाकच नाका जाल्लीं. खंयच्याय कोवेंतांनी नाका, तूं तुजें नवें संवसार करता जाल्यार आमकां तुजी गरज ना म्हणून म्हाका फाटीं धाडलें. तेन्ना कडेक हांव एका देवळाच्या उक्त्या मैदानार त्या सालांत हांवें म्हजें काम सुरू केलें. त्या देवळाच्या पुजारीन म्हाका येवकार दिलो. आनी थंयसर हांव काम सुरू करता आसतना म्हजे सांगाता दोगां तेका म्हजी लागशिल्लीं पाटलावदार सांगाता जमलीं. आनी आमी थंयसर दुबळ्या धाकट्यांक, कोणाकच नाका जाल्ल्यांक थोड्यांक थंयसर आमी आपोवन तांची सेवा करतालीं. हांव आमचे कडेन कसले पयशे नासले. एक दीस सकाळचो नाश्तो घेवंक समेत आमकां कितेंच नासलें. देखून दुसरी वाट नासतना तिके मुखाराच्या एका बेकरीच्या मुखार हांव गेलीं. थंयसर बेकरीचो मालक आनी ताचो 2 जण इश्ट 8 जाली सकाळींची 2 जण बसून उलयताले, च्या कापी कितें फळार जिखताले. तेन्ना हांव म्हज्या रित्या हातांनी वचून मागा लागलीं, दया करून म्हज्या ह्या भुरग्यांक आनीक त्या पिडेस्तांक खायिल्लें खावंक दी. तूं म्हणलो म्हाका, तूं वच, तूं फॉरेनर न्ही गी, आनी कितें हांगा रावल्याय, तूं आमचें भारत, तूं वच, हांगा वचनाका, हांगा रावचें नाका. पूण परत्यान हांवें विचारतना तूं म्हणून लागलो रागान, तूं म्हाका वच म्हूण सांगला न्ही, आनी कितें हांगा रावताय तूं, वचना गी तूं. हांव वचूंक ना. दुसरी वाट म्हाका नासली, भूक लागताली. परत्यान हांवें विचारलें, म्हाका न्हय जाल्यार त्या लोकां खातीर कांय इल्लें 2 ब्रेड म्हणी दी. खंडीत गे, जाय दिजेच गे हांवें म्हणून ताणें दरकाल काडलें आनी व्हडल्या थळ्यान म्हज्या हातार घालें. त्या घडये सक्कट सोडून धांवया म्हणून म्हाका बोगलें. पूण जेजून म्हाका धैर्य दिलें आनी हांवें म्हळें, देव बरें करूं हें म्हाका, देव बरें करूं हें म्हाका, पूण म्हज्या भुरग्यांक त्या कश्टांच्या पिडेस्तांक खायिल्लें दी. मोगाचें न्हू, त्या घडये म्हजी जिणी बदल्ली आनी त्या मनशाची जिणी बदल्ली.
ताका ताणें चिंतूंक नासलें घडलें तक्षण उठोवन ताणें भितर आसलें ताचे कडेन आसलें तें उंडें सर म्हज्या हातीन दिलें आनी म्हजे पांय ताणें आपडले. आनी म्हाका त्या दिसा एक परत्यान बावतिस्म मेळ्ळ्या बरी जालो. परत्यान म्हाका देव नीज जावन म्हजे संगी आसा म्हणलें. म्हाका गुंतून नासलें, म्हाका चिंतून नासलें, हांवें सांगलें आनी म्हजे थंय जेजू आसा. आनी त्या घडये कश्टांत आसतना खंडीत जावन तुमकां हांव तुमचें कितें सांगा जाय म्हणलें हांव तुमच्या तोंडांत घालतलो. त्या घडये म्हणून सांगची तीं उतरां सत म्हूण हांवें मानून घेतलीं. आनी त्या घडयेंत हांव कितें भियोंक ना म्हणाली मादर तेरेसा. मोगाच्या भाव आनी भयणी, आयचो वांजेलचो सारांश हें घडीत जावन आसा, नीज जावन आसा. काणी न्ही, साबार कालातावन आदीक पुरातन कालातावन क्रिस्ती समर्थेचे सुरवेत तावनूच आमच्या क्रिस्तवांक मार्तेरपणाचें भाग मेळ्ळें. मार्तेर म्हळ्यार साक्ष म्हणून अर्थ, रगतान मेल्लो मनीस म्हणून अर्थ न्हय, तो अर्थ मागीर आयिल्लो. तांची साक्ष तितली धैर्यादीक जाली की ते मरणाचे वयर जायत व्हरूंक ते सकले. थंयच विस्मीत मेस्तांक ह्या क्रिस्तांवांक खंय थावन हें धैर्य मेळटा. कित्याक तांचो संवसाराचो जिवीत धैर्यान, संतोशान, फारीकपण काणी नासतना माया मोगान, सोंसणेकायेन, आमोरपिको तोंडांत हांसोर आसतनाच धैर्यान वचून तीं मरोंक तयार जातात. तसलें जिवीत क्रिस्तांवांचें 2000 वर्सां जावन आनी तें आजुनूय एका नाल्यार आनी एका वाटेन संवसारांत सबार कडेन क्रिस्तवांक दग दितात. तर कारण कितें? कित्याक पासून क्रिस्तवांक दग दितात? कित्याक पासून एक मनीस आनी एका मनशाच्या विरोध वेता? कित्याक एका मनशाक आनी एका मनशाचो राग येता? कारण सोंपें एकच जावन आसा. केन्ना आनी एक व्यक्ती म्हजे तावन म्हजे प्रास बरो म्हूण म्हाका दिसता की म्हाका हांवें बदली जाय, म्हजी जिणी समानय म्हूण म्हाका सांगता की तेन्ना म्हाका राग येता. म्हाका देखून परत्यान हांवें त्या व्यक्तीचेर उतरांनी न्हय जाल्यार कार्यांनी हांवें वोट जाय. ताणें बागा जाय, हांवें वोट जाय. ताणें म्हजे प्रास बागा जाय. देखून तो राग ती भितर आसलो तो राग भायल्यान दगदोणी जावन मुखार सरता. चरित्र इच्छ जावन आसा. केन्ना एक मनीस हेर म्हजे विरोध आसात ते म्हजे वयर वचूंक सोदतात तर तांकां हांवें थंयच दवरी जाय, तांकां म्हज्या मुठी भितर दवरी जाय, तांकां हांवें लागाड काडी जाय, तांकां हांवें म्हजे ताब्यांत धाडी जाय म्हणली चिंतना मनशाक येतात. हेरांक म्हजो प्रास बरो जावंक, म्हजे प्रास उन्नत स्थितीक येवंक हांवें केदीं सोडूंक नजो. त्या देखून मोगाचें न्हू इगर्ज मतें आसची दोगदोणी क्रिस्तांव समर्थ हेरांक दिता ती साक्ष की मनशान आत्मीक आनी नैतीक तरान बरें जावयेत. संवसाराच्या दौलतेन, संवसाराच्या आस्तबदीक न्हय, संवसाराच्या भांगार आनीक वडवीकाय न्हय, बगार नीज जावन मनिसाची वडवीकाय आसची. नीज व्हडपण जावन आसा नैतीक आनीक आध्यात्मीक. तर जेजूच्या मोगान भरिल्ले व्यक्ती धैर्यान भरतात. आमचे सबार सांतान सांतिण्यो धैर्यान ल्हान भुरगीं ती जावंक पुरो. अनास्तासिया, आगाता, लुसिया म्हणून आदल्या पुरातन काळाच्या मार्तेरांचो सुगडास आमी काडटा. तरणाटीं चेडवां भुरगीं ती जाल्यार धैर्यान कितलेंच बेन आसतना आपणाचो जीव दिवंक ते तयार येतात. खंयचें धैर्य, कोणाचें बोळ तें आजुनूय आमच्या भारतांत जावं इश्टायन कुटाम
जावं दी राणी मरिया सिस्टर, जावं दी आमचे ओडिशाचे भाव आनी भयणी, फकत क्रिस्तांव जाल्ल्या खातीर तांकां तालवारींनी मारून बेसांग केल्ले. तर मोगाच्या भावा आनी भयणी, दोणी खंडीत जावन आसतलीच, पूण दखदणेक अर्थ आसा की आमकां जेजून आपयलां दिवंक साक्ष आनी बरें करूंक संवसार आमी बरें करचो, तांची सेवा करून एका वाटेन, पूण आनी एका वाटेन संवसार बरें करचो. आमी संवसाराक नीज संतोशाची वाट दाखोवन, जेजूची वाट दाखोवन की जेजू द्वारे मात्र मनीस संपूर्ण तरान संतोश भरीत जाता. जेजू थंय मात्र देवा मनशाच्या जिणेक अर्थ आसा. जेजू वरवीं मात्र मिक्स जावन आमी आमच्या जिणेची संपूर्णता जोडयेत. जेजू वरवीं मनशान आपल्या ह्या संवसारान मात्र न्ही, मुखल्या जिणेची तयाराय जोडयेत. म्हणली सतां वापरतना थोड्यांक ते समजूंक कश्ट मारतात. तांच्या अंधकारा वरवीं, तांच्या ना समजणे वरवीं चडावत तांणी करची जावन आसा. कित्याक जेजू त्या देखून कुर्सार मरता आसतना म्हणूंक लागलो, बापा बक्षी तांकां, कित्याक कितें करतात म्हूण ते नेणांत कितें करतात म्हणून. वय मोगाचें हर एक फावटी क्रिस्तांवांक दित आसतना ते नेणांत ते कितें करतात म्हणून. तर आमकां दुणीत आसतना, आमी फारीकपण काडिनासतना धैर्यान ते कितें करतात म्हूण ते न्ही जावन नेणांत ते जाणा आसलें जाल्यार आमचे वरवीं कितलें बरेंपण तांकां मेळटा. आमच्या उतरा वरवीं जेजू क्रिस्ताक तांणी घेतल्या वरवीं कितलें बरेंपण तांकां मेळटा म्हूण समजलें. तर तांणी जेजू क्रिस्ताक आपणायल्या वरवीं न्ही जावन तांणी हलकें जावचें न्ही, बघा तांची जिणी बरी जाता म्हणून तांकां चिंतूंक ती सकारांतल्या वरवीं ती चिंतात. तांणी क्रिस्तांव दगदी जाय कितें करतात म्हूण ती नेणांत. तर मोगाच्या भावांनी भयणी, आमी त्याच मार्तीरा संगी धैर्यान जियेवया. आमचो दीस पडतो देवान दिल्लो तो कायदो ताका साक्ष जावन जियोवचें आनी आमकां येवचें ते कश्ट सोंसणिकायेन, मोगान, खालतेपणान आमी ते घेवचें. आनी कशें जेजून सांगलें की एका पावल्याक तुका उजव्याक मारता आसतना तुजो दावय दाखय. आनी त्या वरवीं रागान, बलात्कारान, मारांनी न्ही, बगार खालतेपणान, सोंसणिकायेन, माया मोगान तूं हेरांक जिखतलोय. तर मोगाच्या भावांनी भयणी, म्हाका तुमकां हे आईंद दिसांव आमच्या जिणेंत कश्ट येता आसतना उडास दवरया. हेरांनी आमकां कश्ट दित आसतना उडास दवरया की आमकां अवकाश जेजूक साक्ष दिवंक आमच्या जिणेद्वारे, आमच्या शिगुणाद्वारे, आमच्या मायपसाद्वारे, आमच्या माया मोगाद्वारे कशें मदर तेरेसान ती जिखली गी तशेंच आमी आमच्या जिणेंत जिखतले कित्याक जेजू आमचे संगी आसा. भाऊ न्हू भयणीनो, तुमचे सवाल आमचे जाप ह्या कार्याक तुमकां स्वागत मागता. एक लितुर्जेक संबंध जाल्लें सवाल घेवन हें सवाल आसा, मिसा वेळार उठचें बसचें कित्याक? मिसा वेळार उठचें बसचें कित्याक? आमी हर एकले मिसांत भाग घेता आनी मिसांत विविध रितीची आसनां आसात. पोस्चर्स म्हूण आमी इंग्लिशान म्हणटा. आनी एक एका मागण्याक सरी जाल्लें एक एक आसन वा पोस्चर आसा. रोमन मिसालाच्या प्रस्तावनांत वा मिसाच्या बुकाच्या त्या प्रस्तावनांत मिसा वेळार भावार्थ्यांनी कसलें सक्कड आसनां वा पोस्चर्स कितें आमी म्हणटा घेवंक जाय म्हणून थंयसर विवरून सांगलां.
हें आमकां सगळ्यांक कळीत आसा जाल्ल्यान हांव तें परत्यान सांगना, कित्याक आमी हर एकले मिसांत भाग घेवन हाचे विशयंत आमकां जाणवाय आसा. आमी तें पाळना सावन उठचें, बसचें, दिमी मोडची, नमस्कार करचें, हें सक्कड. आतां हें सवाल आसा, हांचो अर्थ कितें? आमी कित्याक बसूनचो मीस भेटयनचो, कित्याक उबे रावनचो करनचो, कित्याक आमी सगळ्या मिसा वेळार दिंबी मोडिनचो म्हणचें. एका धार्मीक कार्यक्रमांत वा संभ्रमांत युनिफॉर्मिटी हाडचे खातीर, समानता हाडचे खातीर विविध रितीची आसनां पाळूंक जाय, सगळ्यांनी एकत्र रितीन करचे भाशेन. आनी ही रीत, ही रूल आमच्या लितुर्जीक संभ्रमाक सरी जाता. एखाद्या वेळा कांय तरी बदलावन हाडूंक जाय जाल्यार प्रादेशीक बिस्पा मंडळीन सुचन दिवं येता, पूण तशें करचे पयलें वातिकानांतावन अनुमती जोडचें भोव गरजेचें जावन आसा. त्या देखून हांगा कोडयेलान मीस पेटयल्यार, रोमान पापान मीस पेटयल्यार सर्व आसनां, सर्व पोस्चरां एकच जावन आसा. आतां उबें रावचें कित्याक गरजेचें? हें एक मुळावें पोस्चर वा आसन म्हणून येता. सामान्य जावन अधिकारांत वा हुद्द्यांत आसल्ल्यांक दाखोवच्या गौरव असो संकेत जावन आसा उबें रावचें. त्या देखून याजक आल्तारीक प्रवेश घेता आसतना आनी उपरांत मिसा उपरांत आल्तारीतावन फाटीं साक्रिस्तीक वेता आसतना देवाचें उतर परगट जाता आसतना भावार्थी उबे रावतात. धर्मशास्त्र वाचतना जुदेव त्या काळार निट्ट उबे रावताले. आनी अशें ही दस्तूर उपरांत जुदेवांक आनी त्या उपरांत क्रिस्तांव धर्मांत मिसळून घेतली. आतां आमी मिसाक आयल्या जाल्यार मिसाच्या विविध प्रत्येक मागण्या वेळार भावार्थी उबे रावतात. आनी उबे रावचें आसन उगडापणाच्या ग्रंथांत पळयल्ले प्रमाणे देवान विंचून काडलेल्या पोरजेचें पोस्चर, देवान विंचून काडलेल्या पोरजेचें पोस्चर वा आसन जावन आसा उबें रावचें. आतां इगर्ज मातेचे दोतोर म्हणटा आमी वा चर्च फादर्स म्हणटा आमी वा इगर्ज मातेचे शिकोवणदार, तांच्या शिकवणे प्रमाणे ते म्हणटात की वी प्रे स्टँडींग ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द वीक. फर्स्ट डे ऑफ द वीक म्हळ्यार आयतार. ऑन द डे ऑफ द रेझुरेक्शन, जेजू पुनर्जीवन जाल्लो दीस, वी रिमाइंड आवरसेल्व्स ऑफ द ग्रेस गिवन टू अस बाय स्टँडींग इन प्रेयर, नॉट ओनली बिकॉज वी रोज विथ क्रायस्ट and are bound to seek the things that are above, but because the day seems to us to be in some sense an image of the age which we expect. संबाजील म्हणटा की आमी जेजू जीवन जाल्ल्या हप्त्याच्या पयल्या दिसा उबे रावन मागता संकेत आमी देवात हांव जोडलेल्या कुरुपेचो, सांगताच आमी जोडलेल्या सुटकेचो. पुनर्जीवनपण आनी लितुर्जीक आसच्या ह्या संबंधाक लागून मोगाळ भावन आनी भयणीनो, पास्काच्या काळार सांता भक्तांची लदीन मागता आसतना आमी उबे रावता. उरिल्ल्या काळार सांता भक्तांची लदीन म्हणटना आमी दिंबी घालता, पूण पास्का काळार आमी उबे रावता. कित्याक ह्या उबे रावच्याक आनी ह्या लितुर्जीक भोव लागशिल्लो संबंध आसा. समजलें मो? आतां बसचें आसन जावन आसा शिकोवच्यांचें वा अध्यक्षाचें आसन. कोण शिकयता ताणें बसून शिकोवंक जाय. त्या देखून हर एका दियेसींत एक कॅथेड्रल आसा वा बिस्पाची इगर्ज आसा आनी त्या इगर्जेंत एक कॅथेद्रा आसा, म्हणजे बिस्पाचें बसका. आनी सडावत जावन बिस्पान थंयसर बसोवन शिकोवन दिवची दस्तूर आसा. पापसाहेब जाल्यार अधिकृत शिकोवन दिता आसतना
बसोवन दिता आनी बसचें शिकोवपाचें वा अध्यक्षाचें लक्षण जावन आसा. सांगतच गमन दिवन आयकतल्याचें तें एक आसन. कळीत आसा तुमकां मोरी मार्ता लाजरस असल्या घरा जेजू गेल्लो मोरी जेजूच्या पांयां सरशी बसोवन आयकतले. आयकोवच्याचें आसन बसचें जावन आसा. त्या देखून आमी मिसा वेळार कितें करता वाचपां वाचतना शर्मावो वेळार काणिको तयार करतना कुमगारा उपरांत आमी बसता. प्राचीन इगर्जांनी बांक नातल्ले लोक धरणीर बसतालो आनी ही रिवाज आपोस्तलांच्या काळांत देवून आयल्या म्हणून आमकां धर्मदूतांच्या कृत्यांत वाचूंक मेळटा. तिसरें आसन जावन आसा दिंबयेर पडचें वा दिंबी मोडची. दिंबी मोडची जावन आसा मुगाळ भोवन निबडिनो संकेत वा एक आसन गूंड वैयक्तीक मागणें आसा. धर्मदूतांच्या कृत्यांत आमी पळयता सा स्तेफन इगर्ज मातेचो पयलो मार्तीर आपणाचो प्राण सोडच्या पयलें दिंबयेर पडून मागणें करता. एक गूंड वैयक्तीक मागणें. सा पेद्रू आनी पावलू आमी पळयता मागण्याक आनी ध्यानाक हें आसन तांणी वापरचें वा दिंबयेर पडून मागणें करचें. इगर्ज मातेच्या चरित्रेंत आमी पळयलें जाल्यार लितुर्जीक कार्यांनी हें आसन नातलें. दिंबी मोडची संवय नातली. भागार खंयसर प्राचिताची रीत आसा पातक वळखून घेवचे एक सन्निवेश आसा थंयसर मात्र दिंबी मोडची एक रीत आसली. त्या देखून सांबेजल म्हणटा पळया आमकां पातकान धरणीक शेवटला म्हूण दाखोवंक आमी दिंबी मोडटा. एक ल्हानविकायेचो एक संकेत. पूण उपरांत क्रमेण कितें जालें हो प्राचिताचो अर्थ ह्या एका आसनांत पोस्चरांत मायाक जालो आनी उपरांत गौरव असो आनी आराधनाचो संकेत कशें लितुर्जीक कार्यक्रमांनी दिंबी मोडची रीत सुरवात जाली म्हूण सांगता मोगाळ भावन आनी भयणीनो. आखरेक भागवोवचें वा नमस्कार करचें. भागवोवचें वा नमस्कार करचें संकेत जावन आसा गौरव असो मर्याद दिवचो. थोड्या संस्कृतींनी हाका आराधनाचो अर्थी आसा. आमी बेसों मागता आसतना कितें करता तकली बगायता. तशेंच आमच्या लितुर्जी कार्यांनी सयत महिमा गायता आसतना थंयसर जेजूचें नांव उलो करतना भावार्थ्यांनी तकली बागावंक जाय. तशेंच सत मानता मागणें म्हणटा आसतना देव मनीस जालो मिस्तेर आमी थंयसर उल्लेख करता आसतना थंयसरी आमी तकली बागावंक जाय. हाचो अर्थ इतलोच की अर्थ इतलोच की आमचो गौरव आमची मर्याद आमी दाखोवची. तर मुखार भोवन आनी भयणीनो मिसा वेळार कित्या असलीं सकड आसनां पोस्चर्स आसात म्हणून तुमकां समजलें म्हण दिसता. आतां अर्थ कळीत केल्ले उपरांत आमी तें लितुर्जीक कार्यांनी करता आसतना हाचो अर्थ आनीकय गूण जातलो आनी भक्तीपणी तें आदारूंक तुमकां कुमकेचें जातलें. देव बरें करूं.